एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 12 जावन गेली आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. ओके, जशें की तुमकां कालच्या व्हिडिओ सांगलेले काल अशें व्लॉग बीन करूं ना. तुमकां सांगलेले आमची एक वेडिंग आसा. आमचो नेबर जस्ट फुडेंच रावता. आयज तेजें वेडिंग आसा. ओके, सो आयज वेडिंगाक वयतली आमी. सो काल अशें व्लॉग बीन करूं ना. तुमकां खबर आहा म्हाका वचपाचें आसलें पार्लरान. सो शिव आसा मडगांव. सो आतां पार्लराक कशें वयतलें म्हणजे घरान मातशें कितें तरी स्टीम केलें मागीर ब्लॅक हेड्स बीन काडले. ओके, अशेंच आनी काय व्हडलेशें काय करूं ना. आनी काल हांवें हेअर वॉश केलें. पयर हांवें मेहंदी लायिल्लें. सो बेश्टें हेअर वॉश केलें हांवें. काल शॅम्पू घालून हेअर वॉश केलें. आनी अशें वतान रावलें न्ही जाल्यार ब्रावन कसो दिसता. रेड ब्रावन कसो दिसता के अशें दिसना. तुमकां हांवें पयलें न्ही कलर दिसना. अशें वतान रावलें न्ही दिसता. ओके, सो तेंच मातशें प्रिपरेशन करतालें. सो आयज आमी वयतलीं लग्नाक. सो लगीन खंय आसा हें तुमकां सांगता. रिसॉर्टाचेर रिसॉर्ट. ओके, सो शिव आयज वेडिंगा ना. शिव आसा मडगांव. सो काल शिव येयलो रातचो 3:30 येयलो. 3:30 येयलो आनी संक उठलो न्हालो आनी परत मडगांव गेला कामाक. सो आयज तो वेडिंगेन ना. सो आतां आमी टॅक्सी बूक केला. सो आमची नेबर आमच्या वांगडा येतली. ओके, सो आमी दोगांय मेळून वयतलीं. कळ्ळें, नेबर न्ही सो ताका लागून वचचें पडटा. सो ती आमची वांगडा नेबर येतली आनी टॅक्सी बूक केला. रावतलो तो टॅक्सी थंयसरूच. मागीर येताना आमकां तो टॅक्सी घेवन येतलो. शिव आपल्याक आपूण येताना म्हणजे आपूण 7-8 असं पावता पावलो वेडिंगेक. सो ते बी तो डावट आसा. कळ्ळें तुमकां न्ही, तेजें काम सोंपोवंक जाय न्ही. सो शिव आपल्याक आपूण ते रिस्क घेयना. तुमी वचा, ड्रायव्हर तो रावतलो म्हणजे टॅक्सी रावतलो मागीर तेजे वांगडा या. सो अशें आमचें प्लॅन आसा. सो तेच मातशें प्रिपरेशन बी करतालें. ओके, आनी हें वेडिंग न्ही हांगा आसा स्टोन वॉटर इको रिसॉर्ट. स्टोन वॉटर इको रिसॉर्ट दाबोलीम थंय आसा, रिसॉर्टाचेर आसा. ओके, आनी हें वेडिंग आसा सांजचें 6:30 6:26 मुहूर्त आसा. 6:30 आसा. सो म्हटल्यार आमी हांगच्यान 5 अशी भायर सरतली की आमकां लग्नाक पावूंक जाय न्ही. मागीर जेवपाक पावून कितें फायदो. अशें प्लॅन केला आमी. सो 5 हांगच्यान भायर सरतली. 1 वर लागतलें आमकां पावपाक आनी ट्राफीक बीन आसता न्ही. सो अशें. सो काल हांवें बेश्टें अशें स्टीम बीन केलें. हें केलें. आतां नेल पॉलिश बीन लावंक जाय म्हाका. तो न्हिदला म्हटलें बेगीन बेगीन काम करून घेया म्हटलें. ओके, सो आयज जेवणाचे आई म्हणपाली पयलीं आपण खिचडी करता म्हणपाली. मागीर म्हणपाली खिचडी नाका आपल्या वार येता खंय. की आयज एक 1 टायम जेवण. शिव काय जेवपाक ना. कळ्ळें न्ही, ते केलें न्ही मागीर उरता मागीर इल्लें तरी. सो म्हटलं आई रायस कर. ते वॅज हंडी मेळटा न्ही तें बरें. इल्लें शीत आनी तें कालोवन जेयलें बरें लागता. सो हांव मागीर वॅज हंडी ऑर्डर करतलें आनी काय करनाका म्हणलें ताका. सो शिवाचेर खूब हाल जाला. न्हीद सारकें ना, जेवण सारकें ना. आनी काल तो 3:30 येयला. हांव जागे 3:30 पर्यंत. तो घरा पावसा न्ही म्हाका न्हीद पडना. एकदां तो घरा पावलो न्ही मागीर म्हाका जेम पडटा. आनी हांव ताका फोन करत रावता खंय पावला. आनी तें मडगांव न्ही पयस आहा न्ही. सो ताका लागून. सो टील 15 पर्यंत लास्ट आहा इवेंट. सो ताका लागून. सो आसूं म्हटलें सारकें जेम ना, जेवण ना ताका. कितें करतलें, काम न्ही. ओके, जाल्यार हांव न्ही कपडे बी सगळे काडून दवरता. आयन बी मारून दवरता. कितें न्हिदला तो उठली की मागीर जायना. फाटल्यान रुमान पर्यंत येता इश्वीक. आयकत ना. ताका लागून स्टॉलर बीन काडून दवरला हांवें. म्हाका न्ही स्टॉलर ते काडूंकूच घालूंक कळनालें. आतां शिव ना. शिवाक सांगया म्हणटा तो रातचो 3 येयला. आतां केन्ना सांगतलें. सो आतां हांवें केलें आतां टायर बीन घातलें जालें. ओके, सो हांव न्ही कपडे बी सगळे आयन मारता. मागीर तुमकां दाखयता आयजचें म्हाजें कितें आहा तें कॉस्ट्यूम. कळ्ळें न्ही. सो सगळें काडून दवरता, आयन मारता मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो जालें म्हाजें आयन मारलें. दाखयता तुमकां आयजचो आमचें आउटफीट. आयज भायर सामकें वावरो सुटला. हें पळयात. सो दाखयता तुमकां. सो रितिकाचें रातचें शिवनातूनच आयन मारलेलें. सो हांव आनी मारूंक वचूंक ना. सो इशुकाचें सगळें मारून दवरलें हांवें. आनी म्हाजें आयज हें आसा. हांवें हांगासर लावून दवरला. सो हें पळयात सारकें लांबच्या लांब आसा. एक्चुली जालें कितें, म्हाका साडी न्हेसपाचें आसलेलें. साडी ब्लावज सगळें काडून दवरलेलें हांवें शिवपाक. सो मागीर चिंतलें म्हाजें हें कपडे न्ही भायर फोटो लायला. हो आतां आहा पळय अनारकली कसो. हो न्ही हावज ओपनींग ह्या घराचें हावज ओपनींग जाल्लें पळय तेन्ना घेतलेलें. आनी हाडलें हांवें 2दा घातला. म्हाजें मागीर लक्ष हेजेर गेलें. म्हटलें हे कपडे आसा केन्ना घालतले. बेश्टे आनी कित्याक ते ब्लावज शिवपाक दिवपाक जाय हय का न्ही. सो मागीर हांवें हें काडलें. फक्त 2दा घातला हांवें ते घेतलेले मुस्ताफासून. 3,000 पडले म्हाका ते. अरे यूज जावंक जाय न्ही. सो म्हटलें हेंच घालया. म्हटलें साडी आनी भानगडी नाका ते आनी बाबूक घेवन सांबाळपाक जावचें ना साडी बिडी. सो म्हटलें हांवें हें काडलें. घालूंकूच ना हांवें. काल बेश्टें घालून पळयलें बाबा कितें टायट बी जाता काय म्हणून सारकें परफेक्ट आहा. सो म्हटलें हेंच घालया. सो आईनी आपली साडी बी सगळें काडून दवरलें.
सो सगळे रेडी आसा आमचे. सो ब्लावज शिवपा दिवया म्हटलं खंय शिव हाडटलो कोण मागीर तो वचून ब्लावज बीन शिवले जाल्यार. सो असं म्हटलें हेंच घालया म्हटलें बरें हाका घालूंक पयलें बरी दिसता. हांव खूब लायक तो. ओके सो चला आतां आनी काय तशें व्लॉग करना हांव फुडें. आतां डायरेक्ट तुमकां सांजचे 5कांकूच तुमकां व्लॉग करतलें हांव. ओके आतां हांव सगळें जें कितें आहा तें बारीक बारीक सगळें काडून दवरता. येवच्या टायमांनी सगळें गडबड जाता. सो इशूकाचे सगळे डायपर बिपर 3-4 घेवंक जाय म्हाका. सगळें तेजें बॅगूच रेडी करूंक जाय कित्याक ते आमी पयस आहा न्ही आनी चड वेळ लागतलो आमकां घरा पावसर. सो ताका लागून सो मागीर एंड टायमांनी सगळें गडबड जाता आनी तो उठला आनी विचारपाकूच नाका कांयच कामां जायना. सो हांव सगळें रेडी करून घेता कितें आहा तें पार्सल कितें ऑर्डर करता. ओके डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके चला. सो आमी न्ही हांगा रेडी जाल्ले आसा. ओके भायर सरता 5 जाली. ओके सो रित्वीक गेला सकल. आयलो खंय तो ड्रायव्हर. सो म्हटलें रित्विकाक ते स्ट्रॉलर घेवन सकल वच म्हटलें. सो आतां आमी वयता चला. आनी हो आसा म्हाजो लूक. कशें दिसता कमेंट करा. बरी दिसता जाल्यार बरी दिसता म्हणा. बरें दिसना जाल्यार बरें दिसता म्हणा न्हू गो. सो हें पॅसेंजर हो आमचो रेडी जालो. ओके तो चला भायर सरता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला दवरला मरे भितर. हां सो चला सगळ्यांना बसला चिल्ल पिल्ल फाटल्यान घातला. सो आतां आमी भायर सरला. डायरेक्टली तुमकां न्ही रिसोर्टार मेळटा आनी आनी काम ब्लॉक करना. ओके चला. सो पावली आमी हे पळयात हांगासर भावना आनी शुभम जाली 6 जाली जस्ट पावली आमी आतां. कशी वचपाचें आवय ते ओके चल. आमचो गँग हांगा बसला सारकें झाडा कडेन आनी हांगा बोरा लागला भरपूर. बोरा पडला पळय कितले सकयल. तूं आनी वेचूंक वयशी बोरा. शे ए बसताय आनी एक. सो टायम जालो कितले 6:15 जाली. अजून 6:30 अशें मुहूर्ता. 6:26 ना रे 6:26 मुहूर्त रे. अक्षत अरे इल्ले घे कितें घेतला इल्ले घेवपाक ते. आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. सुमुहूर्त सावधान गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं बृहदधर्मशै साङ्गपदक्रमोपनिषदै. सो जाले लगीन गो लगीन जाले. ओके न्हिद ना शिव आसता ताका बरो घेवन भोंवपाचो. आतां न्हिदतलो तो. न्हीद ना पळय हाड मरे सगळ्यांक राव हाडटा राव. शुभम बिझी सामको. सो आईन फर्स्ट राउंड मारलो पाणीपुरी. आता राउंड मारला शिवपुरी. सो म्हटलं तू वचून घेऊन ये म्हटले शिवपुरी बीन की जाय ते किती झाले 2 पाणीपुरी खायला बसतोय. चल असं तो निजून ये. अजून निजोंक ना. ना तू खाऊन घे. चल तू खाऊन घे.
सो हेका न्हीद घालता मागीर वयता खावपाक मी बसले हांगासर हांव आनी सेजल उरला सो म्हटलें आमी वांगडाच या म्हटलें अशी गर्दी आसा हो हांगा पळय एक प्लेट काबार केला हांगा येयलो सो आमी घेता हांगासर शेवपुरी तूं जाय गो पानीपुरी सो हांगासर न्ही बरें लायट दवरला म्हणजे रियल न्ही आं एपळें अशें आनी हांगासर बरें केलां सो आनी तुमकां कितें दाखयता हांव बरें हांगा लायटींग लायला सो हें पळयात खावपाक जाय तुजी केस बी ओडशी मेकअप बी घाण करशी सो हांगा न्ही चडशी बोराची झाडां आहा म्हटले बोरा खावया म्हटले 7 बड़े वचन गोड़ आरंभ हो रहे हैं 7 फेरे हो चुके हैं 7 वचन आरंभ हो रहे हैं सो इश्वीक न्हिदला म्हटले वचून जेवया म्हटले मागीर आमी हात दिवन मागीर भायर सरतली आमी की हांगासरूच न्ही 8:30 जाली ताका लागून आई गेला जेवण घेवपाक आई फुडें आहा चल हांव घेता पिल्लू म्याव शू इव्हेंटाक स्नेहा येयले सुप्रिया येयले सुप्रिया कोण दिसना सतीश येयलो येऊ ना 6 वाजता सगळं मिळालं तर स्नेहा बी आता येला ती मी आता ड्रेस चेंज करता गेला डिनर कर म्हटलं होय काय लागतं आता उठलो ऋत्विक चॅप्टर ऋत्विक घेना म्हणून हे खंय ताका सॉरी इश्वीक तो हें आसा सोनल आमचे कॉलनीन रावता कितले दिसांनी न्ही मेळकूच ना आयली ओके स्वानंद तो आपल्याक दी खंय इश्विकाक Yeah, बढ़िया. Yeah, 1, 2, 3, smiles. स्वानंद म्हणटा आपल्याक घे खंय इश्विकाक आवयस सो जाले आमी आतां भायर सरता टायम 9 जाली न्ही गो 9:30 जाली दिसता म्हाका सो आमी आतां न्ही भायर सरता तो बरें एन्जॉय केलें न्ही गो हय बरें एन्जॉय केलें आनी इश्विकान चड कांय त्रास दिवंक ना उठलो आतांच सो म्हटलें हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता हो व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणटा आई हांगा आसा बाय 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 सगळ्यांक बाय तुमकां हांगा बाय म्हण हां बाय बाय